नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबावणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. म्हादय जल विवादाचेर संबंदीत अतिरिक्त अहवाल सादर करपाक 6 म्हयन्याची मुजत वाड. जलशक्ती मंत्रालयान जारी केली अधिसुचोवणी. दर्यादेगेवयल्या शॅक्सांनी इडली सांबार विकपाचे बंद करून गोंयचे खाण विकात. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी. %20 थकबाकी रक्कम भरात. उच्च न्यायालयाचो गोवा केबल टीव्ही संघटनेक आदेश. केबल टीव्ही ऑपरेटर्सांची यादी, तांकां दिल्ली परवानगी, संबंधिताची थकीत रक्कम, सविस्तर म्हायती सादर करपाचे सरकाराक निर्देश. पेडण्यां केरी बेकायदेशीर पॅराग्लायडींग करप्याक एकल्याक धरलो. पॅराग्लायडींग करपाक वापरिल्ले सामानूय केले जप्त. मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार पुराय गोंयांत चलपी कदंबा दवरतले बंद. कदंबा कर्मचाऱ्यांची महामंडळाक शिटकावणी. मुंबय ते गोंय उदका मार्गार बेगीनूच सुरू करतले रो फेरी सेवा. पर्यटकांसयत हेरांकूय घेवपाक मेळटलो सेवेचो लाव. M2M कंपनीचो फुडाकार. आनी आतां खबरो विस्तारांत. म्हादय जल विवादाचेर संबंदीत अतिरिक्त अहवाल सादर करपा खातीर न्यायाधिकरणाक आनीक 6 म्हयन्याची मुजत वाड दिल्या. कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्र हांचे मदीं म्हादयचें उदक वांटपाचो वाद सोडोवपा खातीर हें न्यायाधिकरण स्थापन केलां. तांचे कडेन गोंय, कर्नाटक सरकारान स्पश्टीकरण अर्ज सादर केल्या. हाका लागून न्यायाधिकरणान जलशक्ती मंत्रालयाक अतिरिक्त अहवाल सादर करपा खातीर 1 वर्साचो काळ वाडोवन दिवपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण मंत्रालयान मंगळारा अधिसुचोवणी जारी करून अहवाल सादर करपा खातीर 6 म्हयन्याचो वेळ वाडोवन दिला. म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल हेची जेन्ना नियुक्ती जाली तेन्ना तेंच्यांनी जो अंतिम निवाडो आसा तो 2018 दिल्लो आसा. तर तो जो निवाडो आसा तो गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनी राज्यांनी आमकां अमान्य आसा अशें सांगलेलें आसा. आनी त्या संदर्भान सर्वोच्च न्यायालयान आपली याचिका आसा त्यो दाखल केल्लेल्यो आसा. सर्वोच्च न्यायालयान तेची सुनावणी जावंक ना. त्या शिवाय गोंयान हे याचिका ज्यो आपल्यो आसा त्यो ट्रायब्युनला म्हणजे लवादा लागीं सादर केल्लेल्यो आसा. आनी लवाद जो मेरेन सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय घेना तो मेरेन लवाद जे आसा तांकां निर्णय घेवप शक्य जायना. आनी ताका लागून जो मेरेन ह्या विशयाचेर सर्वोच्च न्यायालय ज्यो याचिका दाखल केल्लेल्यो आसा तेचेर सुनावणी पूर्ण करिना, आपलो निर्णय दिना, तो मेरेन लवादू आसा तो आपल्या कडेन ज्यो याचिका आसा तेचेर सुनावणी घेवची ना. आनी ताका लागून परते तांकां मुदत वाड जी आसा ती मेळत रावतली. आतां ती 6 म्हयन्या खातीर मेळ्ळ्या. 6 म्हयने जाल्या उपरांत ती परती आसा तशी तेंची वाड आसा ती मेळटली तांकां. एकंदर हो विशय जो आसा तो अत्यंत गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा. आनी आमी जर ह्या संदर्भान आमची भुमिका जी आसा ती योग्य वेळार सर्वोच्च न्यायालयान आनी लवादा मेरेन तर व्यवस्थितपणान जर मांडपाक पुराव्याच्या माध्यमांतल्यान अपयशी ठरले जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते वर्तमान आनी भविष्याच्या दृश्टीन गोंयांक भोगचे पडटात. दर्यादेगेवयल्या शॅक्सांचेर इडली सांबार विकपाचे बंद करात आनी गोंयचे खाण विकात अशी मागणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या. तशेंच जाणी आपले शॅक दुसऱ्यांक चलोवपाक दिल्या तांचो परवानो बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी ताणें केल्या. गोंयांत शीत, कडी आनी नुस्तेंबागार गोंयकारांक उणी वचना. हेंच गोंयचें रुचीक जेवण जेवपाक खास पर्यटक गोंयांत येतात. मात हालीं आतां दर्यादेगावेल्या रेस्टॉरंटांनी आनी शॅकांनी इडली सांबार विकतात. हे इडली सांबार विकपाचे बंद करचे अशें मायकल सांगता. तशेंच शॅक्स दुसऱ्यांक भाड्यान चलोवपाक दिल्ल्यांचो परवानो रद्द करचो अशी मागणी तांणी केल्या. शॅकवाले जर साबलेट करपाक लागले जाल्यार कितें उरलां न्ही. what are we trying to tell the tourist that we are going to serve you idli sambar on the beach? What are we going to? I am not against idli sambar. Idli sambar सगळ्याक मेळटा मेन रोडार. जर बीचार जो कुझीन मेळपाक जाय ते जर ना
What are we going to? That is promotion of our Goa, Goan food, and other country food is served. Continental असो आणि कितें असो, बिचार सारखे सी फूड. This is what the tourists are coming for. So तेंचो कल्चर जो जर आमच्या बिचार दाखोवपाक लागले आमी जाल्यार उरला न्ही कितें. Culture of Hyderabad we are going to show on the beach. Culture of Maharashtra or Karnataka we are going to show on the beach. The tourism industry beachar शेका जी आहा ती दिल्ली आहा कित्याक आमचे लोकलांक टू शोकेस देअर टॅलंट इन कुकिंग. जे आमचं स्वादिक जेवण जे आमचो कुझीन ऑफ द गोवन दॅट हॅज टू बी शोकेस्ड ऑन द बीच. डिपार्टमेंटान जितकी शेकास अशी कोणाक भायल्याक दिल्या, कोण बँगलोरचे लोक चलयता, कोण दिल्लीकार चलयता, कोण पुणेवाले चलयता, कोण हैदराबादवाले चलयता, तितक्यांची लायसन्स कॅन्सल केला. उत्तर आसूं वा दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो भरपूर प्रमाणात देंवला म्हूण आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला. विदेशी पर्यटकांचो आंकडो कित्या खातीर देंवला हाचो पर्यटन खात्यान अभ्यास करपाची गरज आशिल्ल्याचें मायकल सांगता. We have seen a lot of hue and cries because of decline in tourism in the state of Goa. आणि तुम्ही आता पळोवंक वयशी जाल्यार कोस्टल बेल्ट, whether it is in north or south, there is a serious decline. भुरगे काम करता भायले कंट्री, युरोपाक जे भुरगे काम करता, चेडे तशे चेडवां, जे एव्हरी इयर हॉलिडे करता, तेणी डेस्टिनेशन चेंज केला आणि त्या खातीर खूबशे रिजन आहात. हे वेगवेगळे रिजन ट्युरिझम डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता आनी स्टेक होल्डरांक जॉयंट मिटींग आपोवन स्टडी करपाची गरज. दर्यादेग वाठारांत हेडपी सुण्यांचें प्रमाण वाडलां, हाचेर नियंत्रण हाडपाची गरज आशिल्ल्याचें मायकल उलयलो. इतले जे कुत्री जी झाल्या हे बिचार तांकां काडटलो कोण? तांकां एक बरें डॉग रिहॅबिलिटेशन सेंटर दितलो कोण? डॉग एडॉप्शन सेंटर दितलो कोण? सगळे एकामेकाचेर घालता. एनिमल हजबंड्री म्हणटा पंचायत, पंचायत म्हणटा एनिमल हजबंड्री, ट्युरिझम म्हणटा नॉट बीच बिलॉंग्स टू मी, नॉट माय जॉब. म्हणजे आनीक कितके ट्युरिस्टांक खावपाचें आहाय. त्या खातीर आयज चिंतलें हांवें की आयज प्रेस आपोवन हे सरकाराक सांगपाची गरज, हांव सरकाराचो भाग सांगपाची गरज आहा की हे सगळे जे एसी ऑफिसान बसता ऑफिसर आनी हे तेजे वडील सगळे ते थिंगा बसून पेन आनी पेपर घेवन कितें सायनी मारता तें म्हाका कळना. 25-25, 30-30 लाख हे दीत आहा की आमी वी आर डुईंग डॉग कितें ते स्टेरिलायझेशन प्रोग्राम, रेबीज प्रोग्राम, कसलो प्रोग्राम. तुम्ही नंबर ऑफ डॉग्स कितले इन्क्रीज जाले ते बिचार वचून तुम्ही पळया आनी तुमकां चलोंक जाता जाल्यार पळया तो फोटो काडूंक मेवचो ना तुमकां. ट्युरिस्टांक एवरी सेकंड डे देर आर डॉग बाइट्स, एवरी सेकंड डे यू सी डॉग बाइट्स ऑन द बीच. सो व्हॉट सॉर्ट ऑफ टुरिझम आर वी ट्रायंग टू प्रमोट? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केरी पेडण्या पठाराचेर बेकायदो पॅराग्लायडींग करपी राजू गवंडीक पर्यटक पुलिसांनी धरलो. ताचे कडले साहित्य जप्त केले. फाटल्या म्हयन्यांत ह्याच पठाराचेर पॅराग्लायडींग अपघातात पर्यटक चलयेक मरण आयिल्लें. त्या उपरांत सरकारान दर्यादेग पुलिसांक खर मोहीम हातांत घेवन बेकायदो पॅराग्लायडींग करपी वेवसायिकांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश दिल्ले. केरये आजोबा देवळाच्या फाटल्यान जो पठार आसा प्लॅटो, त्या प्लॅटोचेर राजू गवंडी तळवाडा केरी हो नागरीक काल पॅराग्लायडींग करताना टुरिस्ट पोलिसांनी तांचे सगळे सामान जप्त केला आणि ताचेर गुन्यांव नोंद केला. सध्या पॅराग्लायडींग इलिगली करपाक सरकारान कोणाकूच परवानगी दिली ना. फाटल्या म्हयन्यान केरये डोंगर पठाराचेर व्हडा प्रमाणात इलिगल पॅराग्लायडींग करपाचो वेवसाय सुरू आशिल्लो आणि तातूंत एक पुण्याची तरणाटी चली आतांच ताका मरण आयले आणि मागीर ही घटना घडल्या उपरांत सरकार जागो जालो
टुरिस्ट पुलीस, पोस्टल पुलीस आणि हेर विविध खात्याची डिपार्टमेंटां सरकारी डिपार्टमेंटां जाग जाली आणि आमी ह्या पॅराग्लायडींग वेवसायाक परवानगी दिवना अशी तांणी जाहीर केल्ले. पूण काही वाठारांत अधून मधून केन्ना तरी अशे इलिगली पॅराग्लायडींग सुरू आसता. थकबाकीची 20% तरी रक्कम भरपाचो आदेश गोवा केबल टीव्ही संघटनेक उच्च न्यायालयान दिला. मजगती राज्यांतली केबल टीव्ही ऑपरेटर्सांची यादी तांकां दिल्ली परवानगी आणि संबंधिताची थकीत रक्कम ह्या विशीं सविस्तर माहिती सादर करपाचे सरकाराक निर्देश दिल्या. ह्या विशींची फुडली सुनावणी फुडल्या सप्तकात जातली. तांचे मेंबर्स कोण आसा ते आमकां खबर ना. ते असोसिएशनाचे पिटिशन आसा, इंडिव्हिज्युअल मेंबरांनी कोणी फायल करूंक ना. आनी तांचे एरियर्स कितले आसा हें तांणी आपल्या पिटिशनांनी फायल करूंक ना. जावं तांचे आज एक चार्ट म्हणून दिल्लो, तातूंत थोडे 4-5 जाणांचे ताणें कितें एरियर्स म्हणून दाखयले, ताजेरूय क्लॅरिटी ना. सो कोर्टान सांगलें की पयलीं तांचे एरियर्स कितले दिवपाचे आसा ते फायंड आउट करा म्हणून. आनी कोर्टाचें सजेशन आसा की 20% एरियर्स ते पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन डेपॉझीट करपाचे. मागीर गव्हर्मेंट डिसायड करतलो की तांचे एरियर्स कितले आसात आनी ते पयशे ते फारीक करतले. शेवटेन तांची जी एप्लिकेशन आसा ती एप्लिकेशनां डिस्पोज करपाक पयलें म्हणजे 20% डेपॉझीट करपाचें अशें कोर्टाचें सजेशन आसा. ती आतां केस फुडल्या आठवड्यान दवरल्या. इतलेंच कोर्टाक सांगपाक की तांचे मेंबर्स आसा ताजें लिस्ट कितले मेंबर्स आसा तांचे, तांकां परमिशनां केन्नाच्यान आसा, एरियर्स कितले पेंडींग आसा ह्या विशयाचेर कोर्टाक म्हायती दिवपाक जाय. आनी आमी ती स्क्रुटिनायज करतले. ते आमकां लिस्ट मेळ्ळ्या उपरांत की तांचे जे मेंबर्स आसा तांचे कितले एरियर्स उरल्या ते, आनी आमी कोर्टाक मागीर सांगतले. त्या प्रमाणे कोर्ट फुडल्या आठवड्यान ऑर्डर पास करतलो. सध्या कितली सादारण केबल प्रोवायडर्स आसा? आमच्या रेकॉर्डा प्रमाणे सादारणशे 223 सुमार आसात. ताणें जे लिस्ट दिला हे जे एसोसिएशनान केस फायल केले की तांचें म्हणणें आसा की तांचे मेंबर्स सादारणशे 80 आसा. सो ते कोण तांचे मेंबर्स आसा ते पळोवचे पडटले आमकां. आनी हे भायले जे ताज्या वयर जे एक्स्ट्रा आसा ते कोण आसा ते पळोवचे पडटले. पण प्रेझेंटली कोर्टाचें इन्क्लिनेशन आसा की तांकां पयशे डेपॉझीट थोडे करून फुडले तांची जी एप्लिकेशन आसा ती प्रोसेस जावपाची. आमच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार पुराय गोंयांत चलपी कदंबा बशी बंद दवरतले अशी शिटकावणी कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाक दिल्या. 34 म्हयन्याचो एरियर्स दिवचो, PFाचो विशय सुटावो करचो अश्यो मागण्यो घेवन कदंबा कर्मचाऱ्यांनी राजधानी पणजेंत रॅली काडली. कामगार एकजुटीचा आमचो 7 पे एरियर्स, आमचो 7 पे एरियर्स आमकां जाय, आमकां जाय. सोडचे ना रे, सोडचे ना. जितले पगार सोडचे ना. हम सब एक है. कौन लढेंगे? हम लढेंगे. कौन लढेंगे? हम लढेंगे. आमचे मॅनेजमेंट आणि सरकार आमकां आमचे फाटी शाबासकी दिता. पूण कसली शाबासकी दिता? आमकां पोकळ फोगोट्यो मारून दिता. आयज पासून आमकां लोकांनी जे बाकी इतर डिपार्टमेंटां आसा त्या डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांनी त्याचो एरियर्स 7 पेचो एरियर्स 7 पेचे कितें आसा तितले घेवन घालतले आसा. तितून आमी फ्रंट फुटार म्हणटा आमकां भुरग्याक जी एक चॉकलेट दिता तशी प्रत्येक फावटी येयल्या उपरांत चॉकलेटीन फटयल्या सारकें फटयता. हांव मागता सरकारा कडेन आमचो आनी अंत पळोवं नाकात. आमकां विद्यमान आमचो CM आसा तेणी आमकां खूब फावटी आश्वासनां दिली. आमकांय तेजेर विश्वास आसा आमकां तो दितलो म्हणून. हांव तुमचे कडेन मागता ह्या माध्यमांतसून ज्या आमचो जो आतां रॅली आसा त्या रॅलीसून मागता की तुमी बेगीनल्या बेगीन आमची ही जे कितें उरला आमची थकबाकी आनी आमचें कितें उरला ते सगळे दिवचे. आयज मेरेन एक किस्कोट आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना जाला ना. एकूय आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना. 34 महिन्याचे एरियर्स 1 जानेवारी 2016, 31 ऑक्टोबर 2018 हाच्यामध्ये 600 वयर कामगार रिटायर झाले. त्या कामगार आयज खोल्यार मीठ घालून रावतात की आमकां एरियर्स पडटले. एरियर्स ना. 12% प्रॉव्हिडंट फंड ना. 2009 16 वर्सां फाटीं कामगाराचे 10% हाडले. 12% फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ कदंबा ते 12% असलेले 10% हाडले. आणि आयज आमच्या टोटल पगाराचेर जो प्रॉव्हिडंट फंड डिडक्ट करपाचो
कदंबान कॉन्ट्रीब्युशन करपाचें तें रद्द करून त्यांनी 2009 मोठो आमचेर अन्याय केला. आमचे प्रश्न मिटाना जाल्यार आमी बेमुदत संप करतले म्हणून आमी 19 मार्चाचेर आयच्यान 21 दिसांची आमी नोटीस दिता. मुंबय ते गोवा प्रवास करप्यां खातीर आतां खोशयेची खबर. मुंबय ते गोंय उदका मार्गाचेर बेगीनूच रो फेरी सेवा सुरू जातली. पर्यटकां सयत हेरांकूय ह्या फेरी सेवेचो लाव घेवपाक मेळटलो. M2M ह्या कंपनीन ही फेरी सेवा सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला. त्या खातीर कंपनीन जहाज वाहतूक संचालनालय आनी हेर खात्यां कडेन अर्ज केला. मुंबय गोंय उदका मार्गार बेगीनूच रोरो फेरी सेवा सुरू जातली. M2M कंपनीन हे खातीर फुडाकार घेतला. M2M कंपनीन इटलीच्या 15 वर्सां पोरणे आशिल्लो रोपॅक्स जहाज विकते घेतला. सद्याक मुंबयत ह्या जहाजाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आसा. हे जहाज दुरुस्त जाल्या उपरांत ही फेरी सेवा सुरू जातली. हे फेरी सेवेच्या माध्यमांतल्यान मुंबय ते गोंय हे अंतर फकत 6 वरांत पुराय करप शक्य जातलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुंबयचे माजगांव फेरी वार्फ ते वास्कोच्या मुरगांव बंदरा मेरेन रोपॅक्स चलोवपाची येवजण आसा. बरे कनेक्टिव्हिटी खातीर राजधानी पणजेन लेगीत हे जहाज डॉक करपाची परवानगी मेळोवपाचो कंपनीचो विचार आसा. अशें जर जालें जाल्यार दोनूय राज्यांच्या पर्यटनाक बरो वाव मेळटलो. जहाची क्षमता आनी भाडें 620 प्रवाशी आनी 60 कारींक व्हरपाची क्षमता आसतली. भाडें कितले घेवप हें अजून थारूंक ना. केंद्रा कडल्यान इंधन आनी कर सवलत मेळोवपाचो आसा विचार. सवलत मेळ्ळी जाल्यार लोकांक परवडपी भाडें आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राक जोडपी लाटंबरसे पंचायत वाठारांतल्या त्या वादग्रस्त रस्त्याचो विशय दिसान दीस तापत आसा. ह्या रस्त्याक कायदेशीर परवानगी दिल्या जाल्यार ताची प्रत दिवची अशी मागणी लाटंबरसे पंचायतीन निवेदना वरवीं दिवचलच्या मामलेदारा कडेन केल्या. दुसरे वटेन ह्या बेकायदेशीर रस्त्याची जोड पळोवणी करची अशी मागणी पंचायतीन केल्या. लाटंबरसे गांवांत आशिल्ल्या पेट्रोल पंपा कडल्यान मेन रस्त्या वयल्यान महाराष्ट्रांतल्या आमडगांव सीमे मेरेन बांदिल्लो रस्तो बेकायदो आसा. सर्वे नंबर 333/0 हे मालमत्तेत जावपी ह्या रस्त्या विशीं पंचायत काळखात आसा असो पंचायतीचो दावो आसा. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जर समज तेंच्यांनी म्हणजे आनी खंयच्या इतर डिपार्टमेंटान ऑर आनी जी कितें परमिशनां घेतलेली आसा तेजी आमकां कितें एप्रुवला बीन कितें घेतल्या तेजी डिटेल्स दिवपाक जाय. सेकंड म्हटल्यार जो रोड जो काडलेलो आसा तितूर मेन म्हणजे आमकां ते आतां सर्वे नंबर ते आयडेंटिफाय करपाक जाय. सो मामलेदाराक सायड बाय सायड आमी तलाट्याक इन्स्ट्रक्ट करपाक एक हें दिलां की तेणी ते सर्वे नंबर आमकां आयडेंटिफाय करून दिवपाक जाय. सो दॅट आमी आफ्टर तेज्या नंतर आमी शोकॉज नोटीस धाडपाक आमकां कितें तरी एक आदार मेळटलो. आनी थर्ड म्हटल्यार आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा तांकां तेजी कॉपी आमी धाडून दिल्ली आसा. बिकॉज पयलीं तेजी सेम आमकां एक तेन्ना लेटर येसले तेन्ना दुसरो सरपंच आसलो पयलींचो तेन्ना की रिगार्डींग त्याच रोडाचेर ते मॅटर आसा ते पेंडींग आसा. बट हो सडनली आमकां कळोन येयलो की तो रोड तो कंप्लीट जाल्लो आसा. सो तेची इन्फॉर्मेशन जर कितें आसा ती आमी ऑफिसासून तेंच्या मागोवन घेतल्यो. आनी तशेंच आमी एक स्पेशल मिटींग काडल्या जी येता ते 1 तारखेक आसा रिगार्डींग हेच मॅटर डिस्कस करपाक. आनी थंयसर आमी फुडें कितें निर्णय आसा तो ते मिटिंगेक आमचो जातलो. तुम्ही जॉईंट इन्स्पेक्शन बी मागल्यार? हय, ऑल्सो आमी ते जॉईंट इन्स्पेक्शनूय मागलेले आसा. आनी जी कॉपी आसा ती टू द रेव्हेन्यू चीफ मिनिस्टर आनी आमचे होम मिनिस्टर हेंच्या सगळ्यांक आमी पाठयल्लेले आसा. तो कितें रोड इलिगल आसा? रोड इलिगल तो आमच्या कडल्यान अजून काय ती परमिशन कसलेच घेवंक ना. सो दॅट आमी तो कन्सिडर करू शकता की तो रोड इलिगल. म्हणजे तो पंचायतीक कितेंच खबर ना? पंचायतीक कितेंच खबर ना रिगार्डींग. कितको किलोमीटर असतो तो? अप्रॉक्स 5 ते 6 आसतलो किलोमीटर. आणि रुंदी त्याची एक 8 ते 9 अशी असतली. कनेक्टेड टू महाराष्ट्र बॉर्डर पार केल्लेली आसा. महाराष्ट्र बॉर्डरीन तो कमीत कमी 300-400 मीटर भितर पावलेलो आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक वेरियस नोटिशी धाडलेल्या. आमकां इतकेंच कळपाक जाय की ह्यो रोड जो इतक्या फास्ट आनी इतक्या जलद गतीन केला तो नक्की कोणा खातीर? त्या गांवांतल्यां खातीर काय आनी कोणाक भलायकी कोणाक तरी दुसऱ्यांक भलायकी पावपा खातीर तो केल्लो?
हो सगळ्यात मेन इश्यू हा. आणि त्याच्या मुळापर्यंत जावपासाठी आम्ही आज जे कितें पावल उचललेलं आहा ते एक तर सडनली आमकां गजाली कळ्ळे, काही गजाली आमकां थोडेफार खबर असले, पण आम्ही कन्सर्ट त्या पंच मेंबरार अवलंबून असले, पण तेंच्यांनी कसल्याच प्रकारची इन्फॉर्मेशन पंचायतीक म्हाका दिसता दिवंक नासतली. तेका लागून हे काही विशय काही गांवांतल्या लोकांचे प्रॉब्लम्स आमच्या कानार येयले, तेका लागून आमकां हे सगळे मॅटर आमकां चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावोवचे पडले. आणि त्या संदर्भात जी काय कारवाई असतली तेका आमी सगळे जण मुखार जावन आणि योग्य तो निर्णय जायपर्यंत आमी तिचो पाठपुरावो करत रावतले. बाणास्तारी मार्केट प्रकल्पाच्या आवाठांत आशिल्लो व्हड 2 दुकानांचेर कोसळिल्लो. ही घडणूक बुधवारा रातच्या 1.5 ते 2 वरां मदीं घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात व्हड दुकानांचेर कोसळिल्ल्यान सुमार 4 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालां अशी माहिती सरपंच दामोदर नायकान दिली. आमी केन्ना हें जालो काल राती 1:10 सुमार हांव जागोच आसलो, म्हाज्या घरा पेट्रोल व्हडलो आवाज जालो. हांव येवन पळयत जाल्यार पडला, पूण अशी देवाची सासाय पांचशी 600 वर्सांचो वड आमचो. प्रत्येक फावटी अशें जाता की येद्दो व्हडलो बाजार भरता, कोणाकूच कितेंच मनशांक त्रास करिनासतना तो आपलो कशें कितें करपाचो सांबाळटा. पूण हें फॉलोअप हांव लास्ट पावसा पयलीं करतालो. डेप्युटी कलेक्टराक हांवें दिल्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाक, कितें आमचो वड सामको वीक जाला आनी मोडपाचे परिस्थितीन आसा. समज जर मोडलो हांगासर येद्दो व्हडलो बाजार जाता, जिवाची हानी जावंक शकता. तो हांव फॉलोअप करीत आसलो, पूण आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट कितेंच हेल्प करूना आनी कांयच जावना. आतां हांव जर पंचायती कडेन इतलो फंड मोडपाक पयशे ना आनी कितें आमकां एप्रुवल जाय पडटा कितें मोडटलो जाल्यार, आनी इतलो वोट देंवयतलो जाल्यार 1-2-3 लाख ताका खर्च आसा. मी इतलो जर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन इतलो जर पयसो फंड्स आमकां दिवपाक जाल्ले जाल्यार आयज ही परिस्थिती जावची नासली. तर देवाचो उपकार की आयज कोणाकूच हानी जावना. पण हरशी दिसाचे सगळे हांगा भाजीकार अशेंच बसता न्ही. आयज वार तुमचो, आपण राती पडले म्हणून पण तरी हांगासर हे लायिल्ले आसले ते पोना उरलेली माल जावल पोना उरलो. आतां फायर ब्रिगेड बीन येयली सकाळी, कोण येवना अजून. तुजें नांव कितें? तुमी दर ब्रेस्तार रावता हांगासर? हां, तुमी रावता हांगा. ना बरो व्हडलो खाना पडलो ब्रेस्तारचो, तेन्ना कोणाकूच काय ना. देवाचें भरपूर हें आसा, देवाचो विश्वास आसा. हय विश्वास आनी देवाचो विश्वास लोकांचेर आसा. हांगा ह्या जाग्यार कितें जागृत देवस्थान करूंक जायना, बरे गोश्टी केल्या ते बरें. आनी हांगा फायर ब्रिगेड बी कोण येवना अजून? आतां येतले न्हू, मागीर करतले सारकें ते. अजून कोण येना, पूण कोणाकूच कांय डॅमेज हांगा थोड्या लोकांनी दुकानां लायिल्ली तेंची ती आतां काडटले. आतां म्हण रातचें पडला, हेची ब्रेस्तारची 2-4 फावटी पडलो, कोणाकूच डॅमेज जावंक ना. एक देव हांगा ती सांगता आपल्यान नथ सुद्दां शेडलेली ती केन्ना रोखडीच मेळ्ळी म्हणून. आनी देव ताका आतां 1.5 वर्सां जातले न्हू. मडगांव नगरपालिकेच्या खासा बसकेत घरपट्टी, जन्मदाखलो तशेंच हेर दाखल्यांच्या शुल्कात वाड करपा विशीं चर्चा जाली. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या दाखल्यांच्या शुल्कात वाड करूंक ना. हाका लागून अर्थसंकल्पीय बसके पयलीं हे शुल्क वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. तशेंच जे लोक वार्षिक घरपट्टी भरिनात तांचेर व्याज लावपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती दामोदर शिरोडकारान दिली. मडगांव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग आपयल्ली, कारण आमची बजेटाची मिटींग फाल्यां दवरिल्ली कडेन आसा. ताका लागून रिव्हिजन ऑफ रेट्स ऑफ सगळे हाऊस टॅक्स, ट्रान्सफर, ट्रेड लायसन्स, इन्कम सर्टिफिकेट, बर्थ सगळे गेल्ली 7-8 वर्सां जाली. म्युनिसिपालिटीच्यो रेट्स म्हणजे कंपेरिंग टू ऑल द म्युनिसिपालिटीज. मडगांव म्युनिसिपालिटी म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटी एक क्लास म्युनिसिपालिटी आसल्या कारणान आमचे रेट्स कंपेरिंग टू ऑल द म्युनिसिपालिटी खूब रेट आशिल्ली. आमी थोडे जे आसा ते पयलीं जे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी ते ऑलरेडी गव्हर्मेंटान कितें वाडयलें ताचें वाडयलें ना. थोडेच आमी हातून रेट्स एक कायद्यान एन्युअली 10% एवरी इयर वाडोवपाक जाय. म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटी हो एक्सेस म्हाका गेल्ली कितलेक वर्सां जालें नाशिल्लें. सो बॅकलॉग म्हणपाक हरकत ना. सो हांवें ते नॉर्मली 10 ते 15% जे मेजर काही फॅक्टर्स आसात जंय आमी वाडोवंक शकता थंय थोडे आमी रेट्स वाडयले कडेन आसा. हाऊस टॅक्स आमी एज इट इज तशेंच म्हणजे हाऊस टॅक्साचेरय डिस्कशन जालें. हाऊस टॅक्स कशें आसा, जे कोण हाऊस टॅक्स फारीक करना
इयरली एन्युअली करून फारीक करता. सगळे मडगांव सगळे गोंयचे म्युनिसिपालिटी 12% ताका इंट्रस्ट मारता. समज दामोदर शिरोडकर 23-24 समज हावस टॅक्स भरलो आनी हांव 25 आयलो गेल्ल्या वर्साचे हावस टॅक्स भरपाक, जाल्यार बाकीची म्युनिसिपालिटी सिस्टम कशी आसा ताका 12% इंट्रस्ट लावपाचें आनी नेक्स्ट इयर ते भरून घेवपाचें. हें आमी आज पर्यंत केल्लें नाशिल्लें, कळ्ळें न्ही. तशेंच आशिल्लें म्हणजे 5 वर्साचो आनी 10 वर्साचो समज हावस टॅक्स समज 100 रुपया येता तसोच उरता. 5 वर्सांचो 500 रुपया जातालो. फॉर एग्जाम्पल हांव सुद्दां म्हजो फ्लॅट आसा तो हावस टॅक्स 100 रुपयाच आसा. सो हांव एवरी इयर हावस टॅक्स 100 रुपया जाता तो आमी तसोच दवरला. पूण कोण भरना, पण भरूना ताका 12% इंट्रस्ट म्हणजे कोण भरना 12% इंट्रस्ट इतलो वाडयलें. बाकीचे आमी सगळे नॉर्मल जे नॉर्मल कितें बेजीक नॉर्मल आसा ताजेर तितलें वाडयले कडेन आसा. मोठे मोठे जे कितें आसा फॉर एग्जाम्पल हांव दाखयता तुमकां ब्लड रिलेशन फीज आमच्यो आमी फक्त मायनर 1000 वाडयले कडेन आसा. ट्रान्सफर फीज अदर दॅन ब्लड रिलेशन आमी थोडे 5,000 केल्ले कडेन आसा. आनी अशें कमर्शियली एस्टाब्लीश थोडे एक हजार म्हणजे नॉर्मली 10 वर्साचो समज गॅप आहा आतां मागीर कांय वाडून आमी एकदम 50% 60% अशें वाडोवपाक गेले ना. मॅक्झिमम 20% अशें म्हणजे कोणाक त्रासूय जावूं येना की सडनली. आनी एक्चुअली कायद्यान भितर की एवरी इयर हें वाडोवपाक जाय, कळ्ळें. हें हांवें म्हणून घेतला इतल्याच लागून की एज अ चेअरपर्सन ह्या कावन्सिला तर्फे की फाल्यां म्हणून मुखारले कोणी कावन्सिलर तेय म्हणू शकता की इतले वर्सां तुवें चेअरपर्सनान कांय केलें ना मरे, तुवें ते एक्सेस केलें ना. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25